सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणे, जेरुसल्याक फौजीन वेद घाललो तुमी पळयतात तेन्ना ताचे गोठण लागीं पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुदियांत आसा तांणी दोंगराचेर पळोवन वेची आनी शारांत आसा तांणी भायर सरून वेची आनी खेड्या गांवांनी आसा तांणी शारांत भितर वेचे न्हय. तर बरयलोलें आसा तें सगळें पाळोन येवचे खातीर शुद्ध घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतोच गोरबेस्तींचे आनीक बाळकांक दूद दितोल्यांची कोठा देसाचेर व्हडले संकट येतोले आनी हे संस्थीचेर रागाची शिरोंत उपरासतली. ती तोरवारीन मोलोन पडटली आनी ताका कैदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले आनी विदेशाचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुसल्याक पावता पांयां तळा मस्तितले. सुर्याचंद्रीम आनी नखेत्रां हाचेर खुणां जातल्यो. समदीर आनी ताची ल्हारां गरज जातात ते पळोवन संवसाराची कुळां घाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचे आसा ते विशीं दुबडून मनशां मरतलीं. सुकून तर अंतराळाच्यो शक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवीन आनी व्हडल्या दबाज्यान कुपांबल्यान आयलोलो ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, बागीऊन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतल्यो जायत्यो घडण्यो आमच्या कानार आमी आयकल्यात आनी फुडें वाचल्यात आनी ताच्याच जिवितांतली एक ल्हानशी गजाल म्हळ्यार मोरो ह्या जुंयांनी आयलंड्स वेगळीच भाशेचो लोक आसलो. तांची वागणूक अनसिविलायज्ड अशें आमी म्हणूं येता जाल्यार तसली कशी. मनशांक पुरान गिरासपाची. कोणूय जाणटो जालो जाल्यार ताका जाणट्याक काडून मागीर मनशांक दिवपाचें खावपाक. इतले धारूण मनीस कशे, तांची वागणूकच वेगळी. एक पाद्री पुऱ्यान गेलो तेन्ना त्या पाद्रीक पुऱ्यान ताणें काबार करून ताका सोमदिरांत उडयलो. आनी असल्या मनशा सवे बागीऊन फ्रांसीस शावेर वचूंक येवजिता. आनी तेन्ना जायत्यांनी ताका सुचयलें हांगासर ना वचूंक. हो लोक वेगळीच भाशेचो, तुकाय गिरासून खातलो. पूण कोणाचेंच आयको नासतना पूण आपल्या देवाचेर बावार धरून बागीऊन फ्रांसीस शावेर ह्या मोरो ह्या जुंयांत भितर सरता. आनी देवाच्याच आदारान देवाचे पदवेन
कोणे चिंतूक नासतल्यो तसल्यो गोड्ड्यो थंयसर जातात. त्या लोकांची काळजां तो जिखता, त्या लोकांक वाचूंक बरोवंक शिकयता, माप मेजूंक कोंतां करूंक शिकयता. भांगार, रुपें, माती ह्या लोकांक अंतर डिफरन्स कळो नासलें तो बरी भाशेन तांकां शिकयता. एके भाशेन तांचो सगल्यांचो संबंद थंयसर घडून हाडटा. जेजूची पावलां थंयसर भितर सरली म्हणटूच तांच्या जिविताची चाल जेजू भाशेन जावंक तांकां आदार करता आनी तांचो संबंद घडून हाडून न्हीद, खरो जेजूच्या काळजांतलो मोग आनी शांती ह्या भिरांकूळ जुंयांचेर जेजू ह्या बागीवन फ्रांसीस शावेर थंयसर मेळो शिकयता. भावार्थाचो मनीस आपलो संबंद देवा सोरशी थिरायता, पूण होच भावार्थाचो मनीस आपल्या जिविताचे चालींतल्यान भावार्थाची फळां शांती, न्हीद, मोग सगल्यांचें बरेपण, कॉमन गूड ऑफ एवरीवन सगल्यांचो संबंद घडून हाडून एकठांय तांकां दवरता. हो जावन आसा आमच्या भावार्थाचो फळ आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत आमी जंयसर भोंवता थंयसर. दानियल ताची पयल्या वाचपान आमी खबर आयकल्या. दानियल प्रवादी भावार्थ देवाचेर दवरपी आनी जेन्ना दारियूस राजा ताका म्हणटा तूं तुज्या देवाक भोसपाचें बंद कर, आपूण दाखयता त्या देवाक तूं भोस, तेन्ना दानियल ताचें आयकून आसतना आपल्या देवाचेरूच भावार्थ दवरता आनी ह्या पासत शिवाच्या धोलीन ताका घातलो. आनी कशे भाशेन शिवाच्या तोंडांतलो पुर्यान ताका देवान वाटयलो. ताची खबर आमी पयल्या वाचपांत आमच्या कानांत घेतल्या. भावार्थाचे थंयसर सोद दिसून येता. भावार्थाची गोडणी घडटा. शिवाच्या तोंडांतल्यान देवान ताका वाटयलो आनी हें पळोवन दारूण काळजाचो दारियूस हो राजा आपलें जिवितूच बदलता आनी आपल्या कुड्या देवाक सोडून खऱ्या दानियेलाच्या खऱ्या देवाचेर भावार्थ विस्वास दवरता आनी आपुणूच न्हय पूण सगल्यांक हुकूम घालता ह्या खऱ्या देवाचेर विस्वास दवरून. म्हणूच दानियल ताचो भावार्थ देवाचो आसलो पूण ताच्या भावार्थाक लागून सगल्यांक थंयसर त्या वाठारांत त्या राज्यांत संबंद घडून आयलो, शांती घडून आयली, मोग थंयसर दिसून आयलो, खऱ्या देवाचेर भावार्थ थंयसर आयलो. होच संबंद आमच्या भावार्थाचो फळ जावंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण. आमी सामुएल राजा ताची खबर आमी आयकल्या. आमी तर जाणाव हो सामुएल राजा एक दीस ओदी करून ताच्या शेवटाच्या दिसांनी जेन्ना तो जाणटो जालो तेन्ना नव्या राजाक निवडून हाडलो आनी तो आपल्या निमण्या भाशांतराक पोरजे लागीं अशें उलयता. हांवें तुमकां केन्ना फटयल्यात, हांवें तुमचेर जुलूमसाय चलयल्या, हांवें कोणाकूच लोन्स दिल्या, ब्रायब कोणाक दिला, कोणाची वस्तू म्हज्यो केल्यात. आनी तेन्ना सगळीं पोरसां एकाच ताळ्यान म्हणटा ना, तुवें आमकां केन्नाच फटोवंक ना, तुवें आमचेर केन्नाच जुलूमसाय चलोवंक ना आनी कसलीच वस्त तुवें आमची व्हरूंक ना. म्हणलेल्या भाशेन तुवें खरें संबंद आमच्या राज्यांत सांबाळ्ळे. तूं राजा, तूं आमचो फुडारी, तूं आमचो अधिकार आसलेलो पूण त्या तुज्या अधिकारान तुवें सगल्यांचे संबंद थीर गोट सांबाळ्ळे. सगल्यांक माये मोगान एकेच नदरेन तुवें पळयली. फुडाऱ्याचें काम हेंच तें. फुडारी भावार्थाचो मनीस आनी आपल्या भावार्थान सगल्यांक एकठांयता, सगल्यांचें बरेपण, कॉमन गूड तांचें पळयता आनी तशेंच आपली वागणूक, तशेंच आपले रुल्स, आपल्यो पॉलिसी सगल्यांक एकठांवन दवरता, सगल्यांक न्हीद फावो करता, सगल्यांक शांती मेळोशी करता आनी जेजूच्या काळजांतलो मोग सगल्यांक मेळयता. तसले निर्णय एक फुडारी भावार्थाचो फुडारी घेता. आनी ह्या दिसाक, ह्या नोवेनाक होच आमकां संदेश वेगवेगळे भाशेन आनी केन्ना केन्ना आमकां ल्हान ल्हान व्हडले अधिकारी आमकां अधिकार मेळटा
आमी ल्हान ल्हान व्हडले व्हडले गुडे फुडारी जाता तेन्ना आमकां समयल देख दिता तूं फुडारी सगल्यांचो संबंद सगल्यांचें बरेपण सांबाळ सगल्यांक नितीन वागोय एक नोदरेन जेजूच्या काळजान सगल्यांक तांकां काळजांतल्या मोगान जेजूच्या तूं शिंपय आनी हेच आमी करता आसतना ही सुवात सगल्या लोकांक एकठांय करता सगल्या वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक एकठांय करता ती सुवात हांगासर वेगवेगळो लोक येता कुशीक बसला तो कसलो तो आमी गोडे पळयना पूण एक देवाची पोरजा कशी देवाची भुरगीं कशी आमी हांगासर वेगवेगळे कातीची वेगवेगळ्या जातीची वेगवेगळ्या धर्माची हांगासर एकठांय जाता आनी असलेंच दर्शन घेवन आज 10:30 वरांचेर वेगवेगळ्या धर्माचो हांगासर मेळावो बरो संबंद असल्याच मनान सगल्या धर्माच्या लोकांक हांगासर एकठांय करता आयज ते आमी 10:30 वरांचेर समारंभ करतले आनी म्हणटच वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक हांगासर एकठांयता जाल्यार आमी समुदायान वेताव तेन्ना आमी आमच्या वाड्यांनी वेताव तेन्ना आमी आमच्या घरांनी वेताव तेन्ना हांगासर तो लोकांक वेगवेगळे एकठांयता थंयसर आमी समुदायांत आमच्या वाड्यांत आमच्या गांवांत लोकांक वेगवेगळ्या धर्माच्या वेगवेगळ्या जाती कातीच्या लोकांक वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या लोकांक एकठांय दवरता तसली वागणूक आमची जावंक जाय सगल्यांक नीत करता सगल्यांक पावता सगल्यांचें बरेपण करता तसलें हो आमचो मनीस ताका दिवया तो तांचो मनीस ताका मातसो पयस करुया ही कामां आमच्या मनशांक तो दुसरो मनीस असले न्हय जेजूची वागणूक सगल्यांक एक सारकी दवरता सगल्यांचें बरेपण चिंता द कॉमन गूड ऑफ एवरीवन कित्याक आमी सगलीं देवाची भुरगीं भावार्थाचो मनीस आपलो संबंद देवाशी तिरायता पूण भावार्थाचो मनीस आपल्या जिविताचे चालींतल्यान भावार्थाची फळां सगल्यांक नीत सगल्यांक शांती सगल्यांक जेजूचो मोग दिवन सगल्यांचो संबंद एकचार सांबाळटा ही वागणूक आमची सगल्यांची जावं आमची पासत आमी देवा लागीं हे भेटींत मागुया उबी रावया देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत आमी चलयता दानियल प्रवादी देवाचेर पातयेवन एक पावल मारता असल्याच मनान आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी आतां उक्त्यो करुया फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा पासत फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा पासत आनी पवित्र सोबेच्या वडिलां पासत भावार्थाचे नोदरेन समाजीक विशयांचेर आपली शिकवण दिवंक देवा लागीं मागुया हे वेळी भोवतणी एकटीशी जाल्ल्या आमा सव्यास्ता खातीर भागिवंत फ्रांसीस शावेरा पोरी मनशाच्या बरेपणा पासत शुभ वर्तमान दिता ते उमेदीचेर आमची आखांनी थिरावंक देवा लागीं मागुया आमच्या देश कारभाऱ्या पासत उदरगतीची पावलां उबारतना आपल्या तायणी केल्ल्यो येवजण्यो सोडून जाता तितल्या जाणाऱ्यांक आनी ही उदरगत लागू जातल्यांक भागाक घेवंक देवा लागीं मागुया उदरगतीची पावलां उबारतना जायत्या लोकांचेर काळ येता ह्या वेळार तांचे सवे आमी भावार्थाचो सांगात दाखोवंक आंज भावार्थान केल्ल्या मोगाचो लाव मेळोवंक देवा लागीं मागुया